एक व्हडलो दीस जावन आसा आमच्या सेंट एंटनी ऑफ पादुआ हाजे फेस्त जावन आसा. सगळे गोंयकारांक जे सेंट एंटनीक मानतात तांकां एक हांव हॅपी फिस्ट म्हणून सगळ्यांक हांव दिता. पुढच्या दिसान आमच्या चीफ मिनिस्टरान थोडे स्टेटमेंट केले की आमी पुर्तुगेज कल्चर गोंयची काबार करपाक जाय. पुर्तुगेज 450 वर्सां सुमार गोंया आशिल्ले, जायते बरें केले आनी थोडे कितें वायट केलां आसतलें. सगळी कॉलोनियलिस्ट जे जायते देशांनी जे तांची कॉलोनीज आशिल्ल्यो, जावं स्पेन नाका, फ्रांस नाका, मागीर डेन्मार्क नाका, सगळ्या भितर म्हाका दिसता पुर्तुगेजांनी सुबेज बरें केलां तांची कॉलोनी, स्पेशली गोंयांत. ते कॉलोनी म्हूण माननासले, स्टाट ऑफ द इंडिया, दे कन्सिडर्ड एज पार्ट ऑफ पोर्चुगल. हांव म्हणिना कांय वायट करूंक ना म्हणून, पूण आमकां 61 वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालें. कितें वायट आशिल्लें तें लोकांनी इरेज करून घेतलें, तें काबार केलें, लोक विसरले. जें कितें बरें आसा तें आयज पर्यंत दवरलेलें आसा. आनी तें आमी आतां पुर्तुगेज कल्चर म्हणनात, ती आमची गोंयकारांची कल्चर जाल्ली आसा. इट इज नो मोर पोर्चुगीज कल्चर. We have accepted and incorporated in our culture. It is part of our own culture. तेच भाशेन ऑजरांनी गोंयकार पुर्तुगालाक आसा. तांणी जायत्यो वस्तू हिंगाच्यो तिंगा तांकां शिकयल्या. सो तिंगाय आमची गोंयकारांची कल्चर थोडी भितर सरली आसतली. That's why today world is a global village. You cannot separate cultures from each other. जो मेन आसा ते सेपरेट करून एक गांवचे आसा. हेर बारीक वस्तू खंयच्यो बऱ्यो आसात त्यो सगळे दुसरे पाटांनी संवसारांत ते सगळे करून घेता. तेन्ना हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां, तुजी कल्चर आनी कोणाची कल्चर, म्हजी कल्चर दुसऱ्याचेर आमी फोर्स करून घालप न्ही. एकल्याक ताजी कल्चर, गोंयकारांची कल्चर फॉलो करूंक दी. तुका बरें दिसना तूं फॉलो करना. आनीक एक पावट तशें म्हणलें तुवें, सगळे पुर्तुगेजांनी जे टेम्पल आनी कितें डिमॉलिश केले ते सरकार आपूण सारकोवन दितलो. तेन्ना हांवें सांगिल्लें, सरकाराक टेम्पल सारक करपाची गरज ना. जे आतां बिल्डिंगां, रस्ते बसते ते सारक कराय. टेम्पल जे आसा, कोंकण्यांचे टेम्पल, मुस्लिमांचे मशीद, क्रिस्तांवांचे आमचे चर्च, आमी डिवोटीज सारके करून घेतल्या. सरकाराची गरज ना.